सगळ्यांक नमस्कार. शेड्रसा कुकिंग चॅनलाचे विमेन्स डेचे आयचे एक स्पेशल एपिसोडाक पूर जनाक स्वागत. यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवताः. खंय स्त्री जनांक गौरव दिता की थंय देवते वास करताची म्हूण सांगून आमगेले शास्त्र सांगता. विमेन्स डे दीस मात्र न्हय, केन्नाय बायल मनशांक अग्रस्थान दिवका म्हूण सांगून आमगेले सनातन धर्म सांगता. आयची हे स्पेशल एपिसोडाक आमगेले गांवचे आमगेले पूरा जनाले प्रितीचे सुप्रिया नितीन चंद्र पै हांकां स्वागत. वुमेन्स डे दिवस खंयचे एक बहुमुख प्रतिभे एक बायल मनशेक आपोवन तांगेले एक सना संदर्शन आमगेले शेड्रसा कुकिंग चॅनलान तूं घालका म्हूण म्हगेलें मना आशिल्लें. तें मना आयले फुडलें फस्ट म्हगेले मुखारी सुप्रिया शेणै आयली. आनी एक धूव जावन एक बायल आनी 2 चेडूं आमगेले हावस जावन मात्र न्हय एक एंटरप्रोनर जावन आनी मंजेश्वर पंचायत ग्रामपंचायताचे बावटमुले वार्डाचे मेंबर जावन तशीच हेल्थ अँड एज्युकेशन स्टँडींग कमिटीचे चेअरपर्सन जावन अशी विंगड रितीरी हांगेले जबाबदारी निभायसी आसाची. हांगेले सोशल वर्क म्हळ्यार स्पेशली कोरोना टायमार अन्यांनी हांगेले बामणान पुडसून निस्वार्थ भावनेन केल्लेले समाज सेवस पडे ते आमगेले मंजेश्वर गांवच्या जनांना केन्नाय विसरूं ना. असले एक चांग व्यक्तीक आज तुमगेले द्राप पोवन तांगेले एक संदर्शन घेवच्याक म्हाका एक भारी अभिमान आसा. सुप्रिया, तुका शेड्रसा कुकिंग चॅनलाक स्वागत. सुप्रिया, आमगेले लायफान भितर कसलेंय साधन करता जाल्यार एक साधन केलां हांवें म्हूण जाल्यार ताका मेन फॅमिलीचे एक सपोर्ट जावपाक. तुगेले लायफान तुगेले फॅमिलीन कशी तुका सपोर्ट केला आनी तुगेले फॅमिली बद्दल एक संक्षिप्त रुपारी व्ह्युअर्सांक तिळशितले. परजनಕ್ಕೆ नमस्कार. एक आमगेले ग्रामदेव जल अनंतेश्वर देवाक वंदन करताची कुलदेव महालासा नारायणीके वंदन करून आमगे गुरुवर्याल चरण वंदन करून हांव कोच्ची गोपालकृष्णाले आनी मंजेश्वर प्रेमलता पयली मालगड पोत नितीन चंद्र पयली बायल तशीच म्हगेले अन्नाल दिकण सांगते जाल्यार कासुगड केंबारकार म्हणून आसा तांगेले अन्नाल नांव वासदेव शेणै आनी तशी अम्मा वसुधा शेणै तांगेले धाकली धूव हांव सुप्रिया शेणै. अशी आमी मंजेश्वर सान 4 वर्स म्हणटनाची मंजेश्वराक येवन बिडार आशिल्ली आमी. तेन्ना दुखून हांव म्हगे नितीन चंद्र पै तेन्ना दुखून पळयता आसा. तशी एक सायड लव जावन 1 सायड लव जावन आतां मॅरेज जावन वर्स 21 वर्स जालें. म्हाका 2 चेडली चेडूं आसाची. देवान पुरा विशयान तूं आमकां हात धरून उद्दार केला. तुगेले बामण जेवो चेडूं जेवो तूं पुरा विशयान सपोर्ट आनी जाल्यार अम्मा वत 5 वर्स जाले वचून जाल्यार 2 सायडा दुखून म्हाका फूल सपोर्ट आशिल्ली फॅमिली. आमगेले मंजेश्वर म्हळ्यार एक सानू गांव. आमगेले गांवां भितर एक केटरिंग युनीट स्टार्ट करता म्हूण तुमकां कशी मना आयलें? फस्टाक म्हगेलें हांव एक हॉटेल सर्वीस आशिल्लें. सान दुखून हांव तें पळोवन ती अन्नान हॉटेल करचें हॉटेला कामां वचचें सकाळीं वचचें अशें करून आशिल्लें. आनी आमगेले बामण फुडें म्हणजे अनंतेश्वर देवस्थानाचे रांदपाचें सर्वीस 2 जण बाबाय म्हगेले देरूय आनी बामणे दोगूय देवस्थानाक रांदप करचे आशिल्ले. त्या वेळार ते विभुदेंद्र हॉलाचे रांदपाक उडांत सान मजुरी कामाक सामान तांणी हाडून आमी करून दिवचे आशिल्ले. तशीच थोडे तांगे फ्रेंड्स जावन थोडे सपोर्ट दिले. आमी कॉन्ट्रॅक्ट घेवचें सुरू केलें. तशें ते घेवन तशी थोड्याची धैर्यार इतलें घेतल्यार आमच्यान जाता इतलें घेतल्यार आमच्यान करूं जाता म्हळ्यार कोण 10 आशिल्ले 20 जाल्ले 50 जाल्ले 100 दिल्यार तर हजार पे दितात आमी बामण बायलां ते आमी बस करून दितात. तशीच आतां आमगेले सर्वीस कोड्यालचे तितल्यार ना जाल्यार आमी साना मठाक आमगेले गांवांत कोड्यालाक तुमी दिता सर्वीस आसा आमगे कोड्याल आसा कासोवाडा आसा ते आसा. ताजे वेळार आमगेले सर्वीस म्हळ्यार वाडूक जन आमी बायल मनशाले एक टीम रेडी केला. आमी एक 15 जन आसाची. तशी आमी ते आतां लेडीज टीम ताका नांव गुलाबी गँग म्हणून दवरला. तशी तांणी म्हाका थोडे सपोर्ट आसा. आमकां सगळ्या कामाक तांकां पयलीं तांणी हेल्प करता. तशी देवान हात धरल्यार धरता
तुम्ही फ्लरिश केल्याची तुमगे निमित्त विंगडे मस्त फॅमिलीक आणि फ्लरिश करून हेल्प करता असायची फॅमिली राजकीय म्हणून म्हणटाची म्हळ्यार अन्नाले गद्दुगे पुत्ताल गद्दुगे नातवाक असल एक राजकीय असचे आमगेल्या भारतांत तसल कडेन कसलेच राजकीयाचे कसले परंपरे तुमगेले घरकडे म्हळ्यार म्हाका गोत तशी म्हणटा हांव हेच गांवची ना दोन सायडान कसले ना आशिल्ले तुगेले बामणाल सायडान जेवो अन्नाल सायडान जेवो कसले ताजे हें तुमकां परंपरा ना जाल्यार तूं कशी आहे राजकीया भितर पावली मी बमना निमित्त म्हणत तांगेले तांणी जनसेवे जनार्दन सेवे म्हणून पुरा विषय रे मुखार आसताची कितले राती कोण फोन केले रे तांकां ना हांवें ना हांव गांवांत ना हांव गांवांत नासले रे विंगड गांव आमी परगांव रांदपाचें मुखारले रे गांवांत कोण आसी तांकां फोन करून तांकां हेल्पा वच ना आमी हांगा गांवांत आसा म्हणजे एनी टायम कितले घंटे फोन केले रे आमी तांकां वचतात म्हाका काय होत सर कित्याक म्हळ्यार आमी कितले की पण फोन केला धांवन आयल्याची इवय आयल्या इगेल बामणूय आयला तशें कोणें फोन केलो म्हणटा तशें आमी वताची ते पळोवन आमगेले भारतीय जनता पार्टी तांणी आमकां टिकेट दिल्लें आनी हांगेले जनसेवे पळोवन तुमी इलेक्शनार रब्बू करून तांकां एक केलें रब्बू करून म्हणून तांणी मिगेल निमित्त वचपा थोडे मुंगोवपी मिगे म्हणून सो तांणी म्हाका दाखोवलें अशी दोनी पाटी सतत जावन फर्स्ट पाटी 5 वर्स केला अशी ह्या दोनी पाटी इलेक्शन विन जावन राजकीयांतू दोनी 7 वर्सां आसतात हांव आनी के मुखारी आनी के प्रति 5 वर्सां एक पण तशें तर आशिर्वाद तुम्ही पंचायताचे म्हळ्यार मंजेश्वर पंचायताचे हेल्थ अँड एज्युकेशन स्टँडींग कमिटीचे चेअरपर्सन जावन आसाचे त्यावेळी तुमगेले थंय वर्कींग तुमगेले कशें आसता चटवटिके कसं आसा आमी 45 वर्स देखून हांगा लीग धरणा करता आशिल्ल्या त्या फाटी BJP सपोर्ट जावन एक प्रेसिडेंट आयल्या सो तशें देखून आमकां BJP आमी 6 सीट अशें 6 सीटांतू 4 जाणांक एक कमिटी दिला तातूंत म्हाका हेल्थ अँड एज्युकेशन स्टँडींग कमिटी चेअरपर्सन हांव आनी मुखार कसो येता म्हळ्यार आमगेल्या गव्हर्मेंटाचे हेल्था विशय म्हळ्यार हेल्थान तुका कसल्याची आतां कोवीड जालें कोविडा टायमार आमी कितलो सपोर्ट दिता की तितलो सपोर्ट आमी करता वेहिकल जेवो ना आमी वखद आमकां कितें म्हळ्यार मंगलपाडेंत वखद येवन थंय दुखून हांगे हाडटा आशिल्लें CSC दुखून थंय दुखून हांगा आमकां डेली 150-200 कोवीड वॅक्सीन मेळचें आशिल्लें ते डेली सकाळीं वचूंक ते दुखून हाडटा ताजे उस्तुवारी पुरो आमकां तसो हेजे पुरो उस्तुवारी आमकां आनी हांगा CSC म्हळ्यार ब्लॉक लेवल आनी पंचायत लेवल जिल्हा लेवल तीन ओट्टू जावन हांगा आसले सो आमकां अर्द आमी घालता पंचायत लेवलार ताका फंड आमी घालता ते फंड खंयचे युटिलायज आमकां गव्हर्मेंट फंड दिता ते कितले युटिलायज खंयचे दवरता म्हणून सांगून तशीच तांणी सांगता ते प्रकार आमी आमगेल्या एज्युकेशन स्टँडींग कमिटीन ते प्रपोजल परत दवरून आमी ताका फंड दवरता ते जे गव्हर्मेंट हेल्था विशय गव्हर्मेंटा विशय एज्युकेशना विशय म्हळ्यार आमगेले आज मंजेश्वर गव्हर्मेंटांत 4 गव्हर्मेंट स्कूल आसता म्हळ्यार LP UP हायस्कूल 2 आसता तांतू म्हाका मिगील अंडरचे LP मात्र म्हाका UP येना UP आनी हायस्कूल विंगड जिल्ह्यांनी ब्लॉक येता म्हाका आमगेल्या अंडर 7 मिगेले अंडर 7 स्कूल येता तांकां जाय जाल्यार जाल्यार फॅसिलिटीज स्कूल म्हणटना ते चेडू आमकां A to Z पुरा नमन्याची आतां गव्हर्मेंट कितल्यो फॅसिलिटी दिता म्हळ्यार चेडू आमकां हावस बॉक्स तांणी शी पेटयता गव्हर्मेंट युनिफॉर्म दिता बुक्स दिता पुरे ते कितले स्कुलाक कितले दिवका ताजे लेखपत्र चेडू वाले कावंटिंग्स तांगेले बिल्डींग सर पुरे ताका युटिलायज करचे आमी दवरता फंड ते मिगील अंडर येवन प्रोसेस ते मुखार सुरू मी ताजी पुरो लिस्ट फर्स्ट रेडी करून दवरता वय आमकां सुरेख तांणी इंटिमेशन दितात आमी मेन आमगेले मिटींग आसा तांतूं तांणी येवन तांकां स्कुला जाय जाल्यार विशय पुरो सांगताचे पुरा तेन्ना खंयचे एक स्कुलाचे कसो एक प्रॉब्लम आयलो इंगड पुरो स्कुलाक कसो पुरो जाय म्हणून इश्ट करचे तेन्ना गव्हर्मेंट खंयचे एक फंड रिलीज करता ते फंड खंयच्याक यूज करता म्हणून तांणी तुमी डिसायड नाही पर्पज तांणी कसो म्हणून दिल्यार ताका यूज करतात आतां पयर गव्हर्मेंट आमकां 7.5 लाख दिला ते FWC म्हळ्यार आमगे सेंटर ते ब्लड टेस्ट युरीन टेस्ट असो पुरो सन्न नमने टेस्ट ताका जावं जाल्यार मिशनरी हाडटा म्हणून ऑर्डर आशिल्लो तशी तांतूय आमकां आमगे मंजेश्वरांत 4 आसता ताका दोनी हाका आमी आतां आपलो हें केला
हाय ग्रेड दिवन हांव त्या दोनीक मुखार फर्स्ट प्रिपरेशन दिलां. तशें जाता दोनी हांगा पुरा कशी चड अशें म्हाका म्हणत हेल्थ आनी एज्युकेशन दोनी इम्पॉर्टंट दोनी एल पी लेवल म्हळ्यार चेडूं घाल ते बेजीक हे आसता तेन्ना ते बारा इम्पॉर्टंट फूल डे कामच तुका आसता केलो पण हांव जेवण एक ते डवचे ना नंतर हांव ते चडतो आसता. एक बायल मनीस जावन तुका हे तुगेले पब्लीक लायफान भितर म्हळ्यार समाज सेवेक जावन तुका कसले अनुकूलत मेळना तशी जी हे पुरुश प्रधान हे पॉलिटिक्स म्हळ्यार पुरुश प्रधान हे तांतू भितर तुका कसले चॅलेंजीस फेस करपा पडला. म्हाका म्हळ्यार फुडली 5 वर्सांत आमकां थोडे एक्सपिरियन्स मेळ्ळा. 5+2 तुगेले 7 वर्स आमकां कशें म्हळ्यार हें अंतू स्टार्टींग फर्स्ट कोविड म्हळ्यार लायक महामारीन तूं गेलून येयली देखून 40% देखून डायरेक्ट 90% केन पावली. म्हळ्यार तांतू मस्त जनांक कश्ट पडला तांकां हेल्प करची की पुरो जनांके कितलो म्हणटा म्हळ्यार आमकांच जाल्यार तितले कश्ट जाला तेन्ना पापाच्यान कशें जावपाक जस्ट करून ताजे निमित्त थोडे एक्सपिरियन्स चड आशिल्ले. आनी पुरुश प्रधान म्हणून आमगेलो थंय मस्त आसा ते आमकां म्हाका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑर्डर आसता प्लास्टीक बॅन अन्य कशें तशें कसले ऑर्डर येयले फुडले आमकां आतां हांव एज्युकेशन स्टँडींग आमकां एज्युकेशन जो हेल्था विशय ते हांव आमगेले भरणा समितीन मिटींग जाता उठून सांगपा जाता ताका ऑपोज जावन तांणी मस्त म्हणटाची परल्यार पुरा दादल्या नशें तशें करून जे प्लास्टीक बॅन तसले करचे सुरय बिस्किटा पॅकेट लेस पॅकेट ते बॅन करायची कंपनी दुखून त्या प्रोडक्ट तसं बॅन करायचे करून म्हणटाचे ताका आमचे आमी रिला सर्वीस सान म्हणटा दुखून बॅन केल्यार मात न्हू आमकां ते होड म्हणटा गोचून पावचे जाता. सो तशीच मस्त चर्चा जाता एक पॉयंट तितलो सान जाल्यार एक घंटो चर्चा करता त्या विशयार तशें करून चलता जाल्यार जनान पुरो म्हाका मस्त सपोर्ट दिता ते आतां रेस्पेक्ट चड एक जावन आमकां लेडी जावन एक रेस्पेक्ट चड मेळटा एक पंचायत मेंबर म्हणून आनी एक कसं म्हळ्यार आनी आतां ट्रस्टी जनरल देखून ताजे ह्या वेतांनी तशी दोनी पाटीके विन जावन गेले ताजे रेस्पेक्ट घाल 2 रेस्पेक्ट जडावान चड जालो म्हाका. रेस्पेक्ट कशें म्हळ्यार आमकां आमी घेवची न्हय रेस्पेक्ट जनान आमकां दिवची ते त्या देवान दिलो आमकां एक भाग्य म्हणलें. सुप्रिया आतां तुगेले विंगड कार्यक्षेत्रा बद्दल आमकां तो सविवर जावन तूं पुरो सांगलें आतां पर्सनल लायफ जेवो प्रोफेशनल लायफ जेवो नाजाल्यार पॉलिटिकल लायफ जेवो हे तीन एकाय पुरा जनाकाय आसचे एक दिसा 24 घंटे हे तीन एकाय तूं कशी टायम दिता म्हणून म्हाका एक संक्षिप्त रुपार सांगता. 100% म्हाका सपोर्ट जावन मागीर बामूण मात्र फुल्ल 24 आवर मागीर वार्डात कसं काम आसलें रे तांणी करताची हांव चरतो वचना तिल्या विशयार पुरो तांणी वचून ताजे प्रॉब्लम कसले आसा म्हूण जाल्यार पुरा विशयान आमकां बायल मनशांक एंट्री करूंक जायना सगळे जाग्यार पुरो तांणी वचून ते सॉल्व करून येयला आसता सो आतां तांणी ट्रस्टी आसता देखून थोड्याची तांकां देवस्थानाक टायम दिवता. आतां थोड्याच कशें म्हळ्यार हांव म्हाका केन्ना फ्री आसता तेन्ना हांव मागीर गव्हर्मेंट कामाचें पंचायत ते ऑफिसा वचून बेश्ट काम करता. तूं केव्हाय न्हय प्रोफेशन तुमगेलें कितकी टायम तांणी ते आतां रांदपा टायमार देवस्थानाक वचूंक जाता मिटींग आसता त्याच टायमार पुरो आमी सुरेख स्टडी करताचे. आतां कोणें देवस्थाना आयदीची ना वायस प्रेसिडेंटा मेळ का म्हणटा तांणी वताचे त्या वेळार आतां 15 वर्स देखून हांव तांगेले म्हाका ऑटो आसता देखून आतां करतो अंदा करूं शिकल्या म्हणल्यार 75% शिकल्या तशें देखून हांव ते मॅनेज करून वता. इंग्लिशान एक फ्रेज आसा आदे म्हत्व आसा कसं म्हळ्यार बिहायंड एवरी सक्सेसफूल मॅन देर इज ए वुमन हांगा इतली वेळ तुगे लागे उरलो न्हू पुरो जाता म्हाका ती एक कळ्ळें कसं म्हळ्यार तुगेलें सक्सेसफूल हे जिवना भितर म्हळ्यार बिहायंड एवरी वुमन देर इज ए मॅन एवरी सक्सेसफूल वुमन देर इज ए मॅन म्हणटा त्यामुळे तुगेल हे सक्सेसफूल लायफ आसा तुगेल म्हाका आशिल्लें मॅन श्री नितीन चंद्र पै हांकां स्वागत करता. बैशा मामा नितीन चंद्र पै हांनी आमगेले मंजेश्वरचे श्रीमद अनंतेश्वर देवस्थानाचे आडळीत मंडळी भितर वायस प्रेसिडेंट जावन आसाची तशीच हांगाचे देवस्थानाचे स्कूल आसा त्या स्कुलाक तूं करस्पॉन्डंट जावन आसाची. तुमगेले दोग जाणाले हे जॉयंट वेंचरा बद्दल मस्त श्रम पावल्यान तुमी
तांचे ಬಗ್ಗೆ एक दोन उतर सांगा येत सोपे आमी कॅटरिंग सर्वीस सुरू करूनच येता हांव वाटी जाल्यार 3 वर्सांनी मेशी कॉन्ट्रॅक्ट बेजार स्टार्ट केला दोगांय एकमेळारी वता आसती देवाला आशिर्वादानी तांणी नातल्यारी हांव मेंटेन करून वचची ना हांव नातल्यार तांणी मेंटेन करून वचची सगळी चलता आसता जाल्यार आमकां फ्रेंड सर्कल म्हळ्यार जनान मस्त जनान हेल्प केला त्याच्या विशयी वायट म्हणून चांग गी वायट गी म्हणजे गांवन तुलें म्हापशेच्यान उलोवचें आशिल्लें तांकां कितले उपकार केले रे त्यावेळी एक लाईफ पार्ट ना नाही ताजे निमित्त आमकां स्फूर्त येता न्ही. स्फूर्त येता आनी तशें म्हणाल देखून आमकां आनी चड देवाक सपोर्ट तशें करून कशें जाता तशें आतां तुमकां आतां पळयात आमी आतां केटरिंग युनिटा बसूनच हें शूट करता आसाची हें इतलें व्हड केटरिंग युनिट हांव तुमकां दाखयत मागीर हें कितलें नीट अँड क्लीन आसा कशें तांणी मेंटेन करून व्हरलां म्हण सांगून हांव मागीर शूट करून दाखयता हें आतां तुमगे इतलें हाडच्याक म्हळ्यार युनिट इतलें बिल्डअप करून हाडच्याक मस्त कश्ट जावन आसतलें स्टार्टींग देखून आमकां देवस्थानाचे फूड आमगे घर देवस्थाना बड्या घरांत आमी आशिल्ले व कार्तिक पुणे देवान वनां येवचें आसता थंय आशिल्ले सो त्या वनांतू आमी वर्सा एक वेळा देवाक सोन दिवचे तागेले जाग्यार येता आमी तागेले जाग सोन दिवपाक तेन्ना फूल हॉल सगळे हॉल आमी क्लियर करून पुरा घरा भितर दवरता आशिल्ले ताका कुणाच्यान देवांचे आमकां तशी दिसता पूण आमी वापस आमगे रिसेटींग जाता आशिल्लें तशें आमी एक 16 वर्सां आमी थंयची वनांतूच कॅटरिंग सर्वीस केला त्या केल्ला निमित्त कितके देवान आमकां स्वंत एक जागो घर दूर एक तागेले हात दुखून बाउंड्री दुखूनच दूर दवरला आनी थंयच आमकां लागींच एक जागो मेळ्ळो तशी घर आनी कॅटरिंग सर्वीस करूंक म्हूण सांगून लागीं लागीं करून घेतला तशी देवान चेडू आनी सान आसतना आतां तांगेलें स्कुलींग आतां पुरो व्हड्ड जाल्लींची जाल्यार तांगेलें स्कुलींगा टायमार आनी पुरो तुमकां मस्त कश्ट जावन आसतलें हें पुरो करून व्हरचें तेचे सांगलें तेन्ना माय आशिल्लो मायन वचून एक 2-3 वर्स जाल्या त्या टायमार मस्त मायन हेल्प केला मायन जेवो अम्मान जेवो चेडू आमी हांगा दुख हांगा घर जावनूच 12 वर्स जाल्या तेन्ना हांगा पिडार येतना आमी धाकली चेडू 4 वर्सां चेडू मस्त कश्ट आशिल्ले ते 4 म्हणटना अम्मा सपोर्ट हें जेवण मस्त आशिल्लें आमी सकाळी 5 घंटे वच्ची की 4 घंटे वच्ची की चेडा समेत घेवन वच्चे आशिल्ले थंय बगलें आनी तुळगान थंय धाडटा अशें सो कश्ट बगल्या तशें करून देवान आतां आमकां फुल्ल हात धरला आनी आतां चेडू व्हड जालें ती तांणी फुल्ल सपोर्ट आसाची आमकां कामाक जेवो ना खंयच्या विशयार जेवो 2 चेडूं चांगले तेरे विद्याभ्यास दी ना आमकां नंबर दिवची पुराय विशयारी फुल्ली दोन पळोवन तांणी शिकले वय वय नाही ते तशी शिकची ना माझ्या चेडू माना चेडू म्हळ्यार कसं जालें आमगेलें मिरर आमी कसं करता की त्याची फोटोकॉपी केटरिंग युनिट अशा पुरो ते विंगड कसले एक अधिकार पॉलिटिकली पडत एक अधिकार घेवचे अशा पुरो तशी विंगड क्षेत्रांत तुमी आतां शाईन जाल्लीची सक्सेसफूल जाल्लीची तुम्ही एक समाजाक कसं एक मेसेज दिवची पावपाची कित्याक की तितले समाजसेवा करता समाजसेवा केला तितल्यात जनांक पावना जाल्यार कितले जन आसता ते जे विशयार अपेक्षा करताले आसता काम करता ताजे फलाचे अपेक्षा करूनच आमी 2 जाणां जाल्यार तशीची खंयच्या टायमार कसं कोण अपेक्षा केला की जंजाल तितले देव आमकां हात सोडून घालना सो आमी जंजाल तितलो आमी करता आसताची केला करता आसताची करूं देवान आनी बल दिवचो काम सोडून कशें म्हळ्यार आमी काम करतना एक एंडींग ताजें एंडींग कांय एक श्रद्धेरी निश्ठेरी तें काम करता तें आमगेलें कॅटरिंग जेवो तेजें एक आमकां दिलेलें काम जेवो समाजाक कसलें एक काम दिलें तशें करतना ताका एक चांगलं फळ मेळटा तें आमगेलें मलगड्यांनी सांगितलें तशें ती गुरू न्हय आमगेलें सोन्यान सांगितलें तशें घरचे फुडें आलोचन करता कसलेंय काम आमकां दिल्लें तें आलोचन करता आनी एक टायम त्या टायम भितर कंप्लीट करता हें 2 केलें जाल्यार जेन्ना एक तुमगेलो एक विश्वास येतना तुमगेलो विश्वास येयला पुरो मागीर तुमगेलो तुमी करची कामां सपोर्ट करची की तुमगेलो तुमी दिता तातूंत तुमी सक्सेस तशी मागीर एक देवाल अनुग्रह देवाल काम करतना मागीर आमगे लायफा जालें तांकां आमी सांज सुद्दां करतना कांय नाशिल्लें देवाल काम करतना देव आमगेलें काम करता म्हणलें तशें करता आमगे लायफ कांय नातल्यार
देवाला काम करता करता कसं म्हणाले आम्ही मना लेखा म्हणते पोरान लेखता चांग जाऊ का आम्ही लिखिलं कशी चांग रीती देवांच्या लासून आम्ही 10% जात म्हटलं देव ते 50% बरं काय कोण आमगे लाईफ तशी जन आमगेला वट तशी कोणाच्या लग्न तितलेची कसं काम करताना एक कामावर एक प्रामाणिकते आणि श्रद्धेनं निष्ठेनं जाऊ आणि एकदा जे आम्ही तिथल्या टायमार करताचे मला एक आव्हान ते अंड करू पडतो ताजे फलच त्यांचे काम केलं तिथले ट्रस्टी जाला म्हणून सांगून काम करचे ना. नेचर नाही स्वतः ते कोयर स्वतः सारनी कोट्याग्र दिसत त्यांनी त्यांनीच ते कोयर कडचे पुरा ह्या पडेला काल नाही पईर पडेला आणि या पोळा दिलेलं त्या देवानं त्याच्यामुळे आम्ही 0 वर्षातून स्टार्ट केलं ते कसं असलं तरी पुरा देवालाच तागेल नड्यार आम्ही कितले काम करता तितले तो आमकां सपोर्ट जावन कशी मुखारची लाईफ आहे आम्ही कशी देवस्थान देवाला तिरची करता आवाज म्हणून एक आम्ही निर्धार आमगेलो चेडूंगी आमगेलो फॅमिली भावगी आम्ही रोड तशी कशी आम्ही रोड आसतली सपोर्ट देवन सारी देव तशी चला शकत त्यामुळे तुम्ही एकडे बामून बायलाकडे फुल्ल सपोर्ट तशी देव तुमकां लाईफ म्हणाले तशी न्हू एका एकल्याक दोघांना सपोर्ट एकल्याकार पडटा असल्यार माताजी ट्रेन जीवन लाईफ म्हणाले चल का जाल्यार दोग जणांना एकडे पूरक जावन असल्यार मात्र ते मुखार वता ಈಗ ವಾರ್ಡ್ ಈಗ ಪಂಚಾಯತ್ ವಾರ್ಡ್ ಜಲ್ಲರಿ ಆಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಗ ಸುತ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಡಗೇರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಕೂಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಗುಡಿ या पुरा तिगेला वार्ड आहे त्यांना आमचं काम करताना कसं दिसतं म्हणाली वार्ड म्हणून दिसत ना आमगेले देवाला काम करते आमगेले जनाला काम करते दिसतं तशी त्या एक इंटरेस्ट आहे काम करून तर मग त्या काम करताना इंटरेस्ट असेल काम करत नाही सक्सेस होतं ताजी वाटतं जे नाही मिळताची इंटरेस्ट नसतील काम करताना मात्र थोड्याची पहिली जाते कसं काम करता नाही इंटरेस्ट करता इंटरेस्ट असेल काम करता तितले वेळ आम्ही नितीन चंद्र पै आणि सुप्रिया दंपतीलागी तांगेले अप्स अँड डाऊन्स लायफाचे विंगड विशया बघिताना आमकां मस्त विशय परत तिळशिलो तशी आतां हे पोर आयकून जातना म्हाका कशी दिसता की म्हळ्यार आत्मनिर्भर भारताचे एक परिकल्पनेक हे दंपतीक उत्तम उदाहरण म्हणून मानयता देव हांकां आनी करचे कामां म्हळ्यार खंयचेय काम जेवते तेन्ना सांगलें तांणी करची कामां बगी परत तांणी सांगलें खंयचेय काम जेवो तांगेले प्रोफेशनल जेवो पॉलिटिकल जेवो समाज सेवा जेवो खंयचेय जेवो ते विशयान देव तांकां आनी काम करचें न्हू म्हळ्यार चांग तांगेले हातान जेवचे काम जेवता तशी देव तांकां शक्ती दिवो आरोग्य दिवो म्हणून आमी देवाला मागुया गुरुला मागुया इतले वेळ पै केटरिंग युनिट मंजेश्वरचे ताजे ओनर जावन आशिल्ले नितीन चंद्र पै आनी सुप्रिया शेणै इले संदर्शन तुमी पुरो जनान पळयलें आतां कसंच तावळ हांव सांगिल्लें कसं म्हळ्यार ते केटरिंग युनिट कितलें नीट कोन्न दवरला म्हूण दाखयत तुमकां म्हणून पळयाची ऑलमोस्ट पुराय सायड आमी कवर केला पुरो पुट कोन्न क्लीन कोन्न दवरला नीट कोन्न दवरला आनी रांदपा विशयान तुवें सांगता म्हणून ना तांगेले आमी कितले की वर्स दुखून तांणी केटरिंग युनिट स्टार्ट करत दुखून आमी तांकां दिवचे आमगेले ऑर्डर्स पुराय एक दिवस पुणी रांदप वायट जाल्लें समजायनी म्हणल्यार एक कंप्लेंट ना मात न्हय पक्कने पेट चड उणी जाल्यार तांणी दोगांय बामूण बायला कसले पुणी कोरून एडजस्ट करून ते सम करून दिताची आमगेले रुची जेवो सर्वीस जेवो ते विशयान कसले उलोवचना सुपर्ब केदनाय सुप्रिया शेणै आनी आमकां एक इन्स्पिरेशन पुरा बायल मनशांक हे विडियो पळयलेले पुरा बायल मनशांकय विशींग यू ए व्हेरी हॅपी विमेन्स डे